स्पेशल बशिल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजचे सिनियर डॉक्टर डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर आमोणकर, वंश, आमचे बाब मधू, मोहन, हांगा बाब नाईक, हांगा बशिल्ले ज्येष्ठ ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार, सगळे माझ्या भावना आणि भयणी. खरें म्हणल्यार हे सगळेच क्रेडीट जे आसा तो कॅम्प आयोजीत करपा फाटल्यान ते ज्येश्ठ नागरिकांकूच दिवपाक जाय ह्या भाशणांत. तांणी खूब प्रयत्न केल्या आनी हे सिनियर दोतोर हांगा हाडपाचे प्रयत्न त्यांच्या माध्यमांतल्यान जाल्या आनी आज सगळे सिनियर डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेजांतले तुमकां उपलब्ध जाले हे लक्षांत उरता. पूण आज नारळी पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा तुमकां दिता. त्या खातीर आज उपस्थिती कमी जाणवता. म्हाका दिसता हेजे दोतोर आयल्या ते दिसास 500 तरी पेशंट इजिली मोकळे करता. कितले दोतोर हांगा आसात. हांव इतलें सांगूंक सोदता आमचो वेळ घेतलो तुमचो. हांगा ज्येश्ठ नागरीक 100 ते अशे वयर येतले की ना? 100 वयर येतले, 200 जातले. हांव एक रिक्वेस्ट करता ज्येश्ठ नागरिकांक आनी दोतोरांक, फुडें जर टायम मेळ्ळो जाल्यार कोण जे बरें ना, जांकां कोण दोतोर मेळत ना मेडिकलान गेल्यार, त्यांनी सुद्दां ह्या कॅम्पाचो हांगा फायदो घेवचो. मागीर तो 40 वर्सां आसूं, 45 वर्सां आसूं, 50 वर्सां आसूं, जनरल फायदो तुम्ही आज हांगा घेवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता. फक्त ज्येश्ठ नागरिकूच कोण नाका, जे कोण आयल्या तांकां सगळ्यांक ही सोय उपलब्ध करची आनी तुमी तेजो फायदो घेवचो. कारण हे दोतोर जे आसा मेडिकल कॉलाक खंयच मेळना. भाडेकारान सांगले प्रमाणे मेडिकलान येवन ते लायनीन उबे रावन त्रास काडपाचे पडटा. त्या लोकांक हे खूब फायद्याचे आसा. कारण तुमकां खबर आसा मेडिकलान सदांच रश आसता आनी हे जाणटे लोक हांकां क्यून रावंक खूब त्रास जाता. त्या खातीर आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज केल्ले आसा अंडर माधवराव धवळीकर ट्रस्टाच्या अंडर. दुसरी गजाल म्हणजे आमी GMCन सुद्दां आतां सिनियर सिटीजन लायन सुरू केल्या. म्हणजे तांच्यांनी जनरल लायनीन रावपाची गरज ना. पण तरी आसतना थंय डेली 2000 ते 2500 लोक विजीट करता OPD. म्हणून तांकां गर्दीचो त्रास जाता. म्हणून आमी हे हांगा हाडला. आमच्या मेडिकलान आनीकय प्रोग्राम चालू आसा की सॅटर्डे आमी सिनियर सिटीजन OPD चालू केल्या. 25 ते 30 पेशंट आमी पळयता अंडर डॉक्टर एडविन बॉल. आनी आतां म्हाजी तयारी चालू आसा की तांच्या खातीर एक स्पेशल वॉर्ड, जेरियाट्रीक वॉर्ड आमी चालू करतले व्हेरी सून. अशा प्रकारचे कॅम्पांक तुमी अटेंड करतात खंय आनी हेर अशें जायत जाल्यार? आमी अशा प्रकारचे खूब कॅम्पां केल्या. आमी अंडर भलायकी मंत्रीचे सकयल आमी खूब कॅम्पां केल्ली. अशी गांवांनी वचून लोकांक हेल्प केल्ले आसा. गर्दी जी पळय जाता न्ही त्या संदर्भात हें करपा खातीर हांकां पेशंटाक बरो हे मेळचो म्हणून ट्रिटमेंट मेळटा. त्या संदर्भात कितें पावलां उखल्लीं? गर्दी आतां कितें जाता, डेली आमची पॉप्युलेशन वाडत आसा. लोकूय खूब येता आनी शेजारच्या गांवांतल्यानूय लोक येता. एंडोक्रायन म्हण, आजी म्हण, तुजी डिपार्टमेंट ऑफ न्युरोलॉजी जी आमी OPD दुसरे कडेन घाला. कॅन्सराचे हे वाडल्या म्हणून नवीन OPD फॉर कॅन्सर चालू केल्या. आनी हे दुयेंतां सगळीं जाणट्या लोकांकूच आसता. मागीर तिसरी गजाल म्हणजे जी गोश्ट आमी इतली गर्दी खातीर जाता, म्हणजे इतले पब्लीक वाडटा म्हणून इवनिंग OPD आमी स्पेशल OPD चालू केल्या. आनी आमचे एकदां जे सुपर स्पेशालिटीची नवीन हॉस्पिटल आयले की आमकां खुबशी जागा मेळटली आनी तेन्ना आनीकय फायदो जातलो लोकांक.
now they've done just now they've examined grade 1 to 2%. So grade 1 is very good. Was genuine patient. ये वो पेशाब का ट्यूब डाला था ऊपर से, फिर निकाल दिया पूरा, अभी साफ होता है पेशाब, फोर्स नहीं करना मुझे। अभी 4 नंबर पे आ रहा है, मंगलवार नहीं तो शुक्रवार के दिन, हाँ सुबह 9 बजे। तो अपना